आमकां आयज एक म्हत्वाचो दीस. कितें उगडास येता आयज कसलो दीस? मनान कितें येता आयज? आयज बरो दीस आनी ताका लागून आमी हांगा आसा. हां, गूड गूड, व्हेरी गूड, व्हेरी गूड. आमच्या जुजे बाबाक देवान आनी पवित्र सभेन मानून घेवन सांत म्हूण परगट केलेलो तो दीस आनी एकदम कुशालकायेचो दीस. आमकां आख्खें गोंय आमी कुशाल जाल्लीं, कुशालकायेची उंडा मारून देवाक दिन वासूंक लागले. आमकां सांत मेवलो म्हूण हो तो दीस 14 जानेराची 2015 ह्या वर्साक देवान आमकां हें व्हडलें देणें दिलां. ह्या मिसान पासून आमी देवाक हे देण्या पासून दिन वासूंक जाय. आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो हो, राजकारणा म्हळ्यार चलतल्या वायटा आड झुजून जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला दिओसिसीच्या संपर्क साधनाच्या आनी न्याय सभेच्या एक्लेजियास्टिकल ट्रायब्युनल ह्या वावरा खातीर. तशेंच आमी ह्या दिसांनी मागोत आयल्या कांय आमच्या वारादां पासत आयज बाणावलीचो वाराद 9:15 मिसाक आमचे मदीं आसतलो आनी त्या मागीर सांजे 4 वरांच्या मिसार पोंडा वाराद आनी आमचे धामाव मिसांव जाता जाल्यार ते आसतले. तुमकां सदांच आमी ओळख दिता तुमचे बेश्टे माहितीक. बाणावलीच्या वारादा खाला येता त्यो फिरगोजो बाणावले होली ट्रिनिटी पवित्रत्वेची इग्रोज. दुसरें बाणावले आसा तें जुआं बातिस्ताची इग्रोज. बेतालबाती, कार्मोना, कावेलोसी, कोल्वा, ओर्ली, सेरावली आनी वार्का. पोंडा वारादा खाला येतात त्यो फिरगोजो ह्यो बोरी, मार्दोल, पांचवाडी, पोंडा, सिरोदा आनी उसगांव. दामाव मिसांव हो वाराद न्हय पूण आमचे देवसीचोच एक भाग, तो म्हत्वाचो भाग. थंय फिरगोजो पडटात त्यो ह्यो चिजडा, दामन प्रासा, दामन मोती, दामन नानी, दापाडा, दिव, दुधनी, कानवेळ, शेल्टी, सिल्वासा आनी सिंधोनी. बाबा बुडिनो, ह्या दुसऱ्या 7:30 मिसाक आमी सगलीं जमल्यान तें म्हाका पळोवंक बरें दिसता. हे मिसाची तयारी आमी करता. रोखडेंच हें मीस सुरू जातलें आनी ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी याज्ञीक आमचो भाव पाद्री कामिलो डायस, लुर्द सायबिणीचे कॉपेलाचो तो कॉपेलांव आंबेली. आनीक आमचे ताचे बरोबर बलिदानांत वांटो घेतलो आमचो पाद्री बॉनिफेस फुर्तादो. कित्याक तो जशें हांव म्हणटालो आयज आमी न्याय सभेच्या एक्लेजियास्टिकल ट्रायब्युनल ह्या वावरा पासत मागता. म्हणटच तो ताचो वडील इज द ज्युडिशियल विकर. म्हणटच तो आतां आमी ताका आमंत्रण दिवन तोय आमचे बरोबर ह्या मिसांत आसतलो. आनी जीं कोण ताचे बरोबर सहभागिली आसात तीं बी मिसांत वांटो घेवन सेवा धर्माचे भाग आमचे बरोबर ती वांटतलीं. म्हणटच बाबा बुडिनो, तुमच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान सगल्यांक ह्या म्हज्या पाद्री भावांक आनी हेरांक आनी तुमकां हांव येवकार दितां आनी मागतां देवा लागीं सदांच मागता की ही मिसाची भेट हें नोवेन आमकां जायते ओतम्याच्या फायद्याचें पडचें म्हूण. जे जायत्यो वस्तू आमी मागूंक पासून नकळो आमकां जायना, आमी नकळो कितें तें देव बरो जाणा आमच्यो गरजो त्यो पासून देवान सोदून आमच्यो गरजो आमकां दिवच्यो म्हूण बागेवन जेजे फुडें घालून मागुया. आनी जें आमच्या वद्दान कितें करूंक जाय, बरे भाशेन मिसान वांटो घेवंक जाय, ते जबाब दिवंक जाय मिसाच्या वेळार आनी त्या पड्ड्याचेर आसतात. आनी मागीर गितां गावंक जाय व्हडल्या ताळ्यान. त्योय उतरां आमकां पड्ड्याचेर मेळटात. फाटीं कोण फादर म्हणटालो सुरवातेकूच आमी आतां ह्या मिसाक म्हणूंक लागलो सगले आमी हात जोडून रावया. सगल्या मिसाळ हात सोडिनासतना हात जोडून मिसान वांटो घेवया. कांय बरी वस्ती देवा मुखार आमी हात जोडटा तेन्ना ल्हान म्हूण दाखयता. आमी ट्राय करुया जाता जाल्यार आमी ट्राय करुया आनी भाशेन बरे शिताबेन भक्तीपणान एकामेकाच्या मागण्याच्या आदारान आमी ही मिसाची भेटेन वांटो घेवया. देवाची देणी उपोट आमकां मागुया.
भावा भयणांनो, सांत जुजे वाजाचे पोरवेचो तयारेचो आयज 8वो दीस. सांत जुजे वाजा भाशेन कोरोना मोळार चलतेल्या आनी हेर वायटा आड वावुरतेल्या धिरादीक नमुने जावंक आमकां आयज आपयल्यान. ही चिंतना मनांत दवरून सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया गीत गावून परमेश्वर राजवट चलयता. Sogles mogace Polmeshvora svocoluita Tacera sogles mogace Consola nos vasorgico Absolviłam cię fakuita Somestan lagia puita Abrace Bogi soboita Ora nos varsorgico Absolviłam cię fakuita Somestan lagia puita Abrace Bogi soboita Pormesvoras varsorgica Tacera sogles mogace Pormeshvora svocoluita Tacera sogles mogace बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समयाज क्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्मे शांतीने एकवट तुमचे सव्यांसो. मोगाल भावा भयणीनो, आमी सगळीं समाजांत जियेता आनी समाजाचे बरेपणा पासत वावरूंक आमची जबाबदारी. समाज आनी राजकारण बरोबर वेतात आनी हेच पासत समाजाचें बरेपण आमच्या राजकारणाचेर दल्ललें आसा. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसा समाजा आनी राजकारणा विशीं आसलोली जबाबदारी आमी वळखून घेवन आमी हो विशय रोचला. राजकारणा मळार चलतेल्या वायटा आड झुजून जेजूचो पाटलाव करुया. राजकारणा मळार चलतेल्या वायटाचेर झुजूंक आमीच पयलीं सत आनी नीत उबारून दवरतलीं मनशां जावंक गरज. आयचो दीस आमचे डिओसिसच्या लोकसंपर्क साधनाच्या आनी न्यायसभेच्या ट्रिब्युनल वावरा खातीर भेटयलोलो आसा. डिओसिसच्या लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या उद्देशी देवाचें उतर, सेवाधर्म आनी हेर भावार्थाची वळख सोंपेपणी आमकां पावता जाल्यार न्यायसभेच्या खात्या उद्देशी पवित्र सभेच्या वांगड्याचे हक आनी न्याय राखून उरता. ताच्या वावराचेर आशिर्वाद मागतना आमी सगल्यांनी राजकारणा विशीं आमची जबाबदारी सोतान आनी नितीन पाळून जेजूची नीज पाटलावदारां जावंक आमची मागणी हे मिसा भेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. तशेंच बाणावले आनी पोंडा ह्या वाराडां आनी धामांव मिसा पासत आयज मागुया. राजकीय मळार वायटाचेर आड झुजूंक जेजो पाटला करूंक हो विशय आयज आमी नियाळटा. राजकीय मळ आमच्या जिविताचो भाग म्हूण कांय पावटी तातूंत मिसळ जावंक आनी प्रभातीक कार्य
आणि प्रवादीक ताळो उबारूंक आमी सुकल्यान ओळखून घेवन देवाची आनी एकामेकाचें बोगसणें आमी आतां मागुया. हांव पातकी सोर पवेता देवा आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजो गुन्य हांव सारून सांगता मना चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरी सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बडो अपराध ह्या पासत पाकिस्तान आंकवार मारीक सगळे दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नोतिकरात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पविता देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. ह्याच्या मिसाची इंतेसां आसा देवाक 3 वाजता आर्गां दिता. जुआंव बावतिस्ता रॉड्रिगीस हो भाव ताचे बरोबर देवाक वाखणुया आनी ताचेर देवाचो आशिर्वाद बागेंचवाची मोजतीन मागुया. आयज वाडदीस सबरू म्हणटात, लग्नाचे वार्षिक ओरस पाळटात, दूख पिडा कोस्ट गोराब्यान प्रोश्ट हें सगळें आटिविटी आमी अणभवता तें बागेंचवाची मोजतीन देवाच्या हातान घालून आम्हाला कितें जाय ते वेळार बाबार्थान मागुया. प्रार्थुया. देवा तुज्या यात्निका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांसेवाची देखीन आनी मोणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पोटचेक आनी सोबेक आजयेच्या शिमा पर्यान पोळसो लायली. जे देखीन तुज्या देवीक उतर पोरगोडचें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसतले तुजे पोळचेची जी दयाळ दीस घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबाट ओदीक ओदीक वाडय आनी शिव वर्तमान विस्वास साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकलो दिवचे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दोरमदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. मोठी उजोत जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, बावा भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शिव वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी थावन देवान म्हाका विसून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजान ओळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटोच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसाच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान
विदेशामध्ये केल्ल्या सगल्या खुणाची आनी विस्मिताची खबर सांगताले ते आख्खे सोबेन आयकली. तांचे उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, बाबा भयणीनो, मोजे आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलोली विदेशा मदली एक पोरजा सुरवातेक थावन विचून काडूंक देवाची खुशी जाली. पूण सिमेवान तुमकां आतांच सांगलां आनी हे प्रवाद्याची उतरां प्रमाणे सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडून पडलोलो तंबू नव्यान थाणटलो. तो हांव घोट्टाणांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां जाणें जायत्या काळा थावन हें कळीत केलां तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटोच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशाचें जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्या देवाक भेटोवन बोश्टायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजोडपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलोले मोनजातीचें मांस आनी रोगोत खावचें न्हय. इतलें सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समर्थ परगट करपी आदल्या काळार थावन आसात आनी दर सोणवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौदीक विस्मिता. म्हणुया, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेस्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेस्वराच्या मनाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोठात तारोण ताचें. जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेस्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो, गाजोवन सांगात, ताणें ती केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. उद्गार. Sorves
Sorvispo तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून म्हणलें, दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो तुमचें कोटा. ओर्तेल्याव आनी शेपू आनी चिरें असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात. पूण समृद्धीचे अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, काकलूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण ते तुमी पाडूंक जाय आसले. एक ओसार झोळाली गाडून काडटात आनी उंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो तुमचें कोटा. तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा ते तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागोणीन आनी पोसडपणान भरल्यात. आरेकुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तें नितळ सावच्याक, पात्रां आनी ताटां भितरलें आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. क्रिस्ता भयणीमानो, 8व्या दिसा 8व्या नोवेनांत आमी वांटो घेता. आनी आयचो विशय राजकारणा म्हळ्यार चलतल्या वायटा आड झुजून जेचो पाटलाव करुया. भाग्योन सेवास बाबार्ताचो फुलेर. क्रिस्ती बाबार्ताची दिवली घेवन बाबार्ताचो दिवो पेटोवंक आनी पालोलो दिवो अदीक पेटोवंक कसो भायर सरलो. देवान दिल्ले याज्ञिकी जिविताचें आपोवणें ताणें स्विकारलें. याज्ञीक जावन देवाच्या येवजणेन तो आपलें याज्ञिकी जिवीत सुरू करता. सेलाबांत बाबार्ताचो ताळो, रोडटलो ताळो ताका आयकूंक येता. बाबार्ताचो दिवो पालोलो कसो दिसतालो, पूण भाग्यून सेवास देवाचेरूच पात येवन देव दाखयता ते वाटेन चलून सेलाबान कठीण परिस्थितीन भितर सरता. आनी जो याज्ञिकी जिवितान मेळ्ळलो बाबार्ट आनी बाबार्ताचो परकोटणार कसो हांगासर क्रिस्ती बाबार्ताक गोवाय कसो जाता. त्या काळार भयणीमानो, जेन्ना पाल सेबास भितर सरलो, होलांडेस हो राजवटकी चलयताले आनी आख्खो हो गांव आनी देश आपल्या ताब्यान करून आपलो धर्म व्हडलो कसो ते दाखयताले. आनी त्या काळार पाल सेबास असल्या गंभीर परिस्थितीन काळजीदारपणान ह्या प्रसंगाक फुडो करता आनी बाबार्थ जियोंक तांकां उत्तेजन जाता. जे बांडावळी आसल्यो गुलामपणाच्यो, त्या बांडावळीक लागून जायतीं भाव भयणां आनी तांचे ओक माडयलोले, तांकां गुलाम कशें दवरलोले, विकतालीं. आनी ह्या संदर्भान भाग्योन सेवास आपले याज्ञिकी मुळयारपण चलयता. आपल्या बळाचेर पात येवन न्हय, देवाचे शक्तीचेर. आनी आपलें जिवीत मारयेच्या हातान घालून आपल्या ह्या याज्ञिकी जिविताच्या आपोवण्यांतल्यान बाबार्तान हो कोण ह्या लोकांक करता. त्या काळार भयणीमानो परिस्थिती अशी आसली, प्रोपागांदा, फिदे आनी पाद्रवादो हांच्या मदें वाद विवाद चलतालो. आनी ह्या असल्या परिस्थितीन भाग्योन सेवास आपलें मुळयारपण चलयतना हो प्रभाव जायतो गंभीरतायेन दुसऱ्यांचेर पडटा हें ताणें जाणविकाय घेतलेली. आनी ह्याच मनान तो फुडें सरून अतोंटो उप्रासलो दोगांय मदें पाद्रवादो आनी प्रोपागांदा फिदे तो याज्ञीक पाठयताले. आनी जायते फावटी हो तांचे मदें एक वायट समज कसो आसलो.
हो तोंड मिटोवंक पावसेवास फुडें सरता. बुडीमानो आयज देवाचें उतर आमकां आमच्या काळजा मनाचेर उसवाड घालता. जिवितांत प्रश्न येता तेन्ना देवाचें उतर आमकां उसवाडान भरता. आनी कोण भाशेन पयली पवित्र सभेंत हो तोंटो उप्रासलो. आनी कसलो तोंटो? सुनोद करपाचो ना करपाचो. विदेशी जेन्ना क्रिस्ती भावार्थाक वेंग मारतात, सुनोतीचें ओचें तांचेर घालूंक तापोवंक त्या काळार ते चिंताले. आनी पवित्र सभेन जेन्ना दोन लोक शिकयताले, तांकां एक सरळ रस्तो ह्या संकोस्तान ताणें दाखयलो. विदेशी जेन्ना भावार्थाक वेंग मारतात तेन्ना दुसरे कायदे तांचेर तापोवन जें ओचें आसलें सुनोतीचें तें काडचें म्हूण मागतात. आनी शुभ वर्तमानांत भयणी आयज देवाचें उतर आमकां जेसू खूद फारिसेवांच्या तोंडार तांचें जिवीत उक्तें करता. एक तांचें जिवीत आनी कोरण्यो दुसऱ्यो. आनी ह्या कुड्ड्या फुडाऱ्यांक तो इतलेंच दाखोवड करता पळय, तुमच्या जिविताच्या गोवायकींतल्यान जें कितें तुमी शिकयतात तें जिवितांत पाळात. जें तुमच्या जिवितांत तुमी उसारतात तें जिवितांत करून दाखयात. भयणी आयज हो विशय आमी नियाळटा. राजकारण म्हळ्यार चलतल्या वायटा आड झुजून जेचो पाटलाव आमी करुया. पवित्र स्नाना समयार जेजूच्या 3 कामांत आनी कार्यांत आमी भितर सरता. जेजूच्या यात्नीकपणान, प्रभादीक कार्यांत आनी गौडीक कार्यांत. आनी क्रिस्तांव कसो जेचे मिसांव आमी ह्या संवसारांत चालू दवरता. भयणी राजकारण एक आमच्या जिविताचो भाग. आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी ह्या संवसाराच्या राटावडींत घुसळटना जायते बाबडे आमी विसरता वो आमकां भाग लागना, वो आमचो भाग न्हय. पूण क्रिस्तांव कसो आयज आमचो भावार्थ ह्या मोळार जियोंक देवाचें उतर आनी बागेवन सेवाज आमकां स्फूर्ती आनी नमुनो. पॉलिटिक्स इज द गेम. म्हाका कित्याक पडलां राजकारण म्हजी वस्त न्हय. म्हाका तातूंत म्हजे हात मेळे करून म्हाका जियोंक नाका. आनी आयज भयणी संवसारांत संवसार अदीक मेळो जाता जाल्यार आमच्या ओगेपणाक लागून. आमकां फुडें आयज आमकां दिसता की म्हाका कित्याक पडलां. आनी ह्या मनान धरून जी आमची समाजीक जबाबदारी आसली ती आमी विसरता. वेंचणुके वेळार भयणी आमचें वोट आमी बाजारांत दवरता. कोण म्हाका चड पयशे दितलो तातूंत हांव मत घालता. म्हजें मत हांव विकता. भयणी देवाक हें मानवता काय म्हजें जिवीत? हांव क्रिस्तांव कसो हें म्हजें जिवीत देवाक आवडटा काय? आयज भयणी आमच्या भितर आयज म्हाका मेळटा तें फाल्यां मेळचें ना. कितेंय म्हाका जावं, कितेंय म्हाका मेळूं, ताचेर आमी आमचो मोन धरून आयज आमची मोतां मारता. भयणी म्हाका कित्याक पडलां हें अशें न्हय. म्हाका पडलां कित्याक राजकारण जावन आसा म्हज्या क्रिस्ती जिविताची एक बाजू. थंय हांव क्रिस्ताक परगोडटां, क्रिस्ताक गोवाय जाता. क्रिस्ताक हांव विकिना आनी उरफाटी गोवाय कावंटर विटनस हांव दिना. दुसऱ्या उतरांनी ह्या मोळार जेजू क्रिस्ताचो गोवाय कसो हांव उबो रावता आनी जेजी तत्वां मुल्यां हांव म्हज्या जिवितांतल्यान हांव परगोडटां. दुसरी भयणी चिंतना मनान दवरया. समाजाचें बरेंपण. आयज भयणी आपस्वार्थीपण, सेल्फिशनस आमचे भितर आयज वाडलां. फोटिंगपण वाडलां. आयज पयस करून ह्या स्वताच्या उजवाडांत चलूंक बागेवन सेवाज आमकां एक नमुनो. उदरगतीच्या नांवान मनशाच्या मोळांत मनशाचे मुळावे ओक माडयतले आनी पर्यावरणाचेर वायट परिणाम हाडटले प्रकल्प मनशाच्या आयज तापोवन आयज भयणी असले प्रकल्प आमकां मेवता. आनी ह्या खातीर भयणी समाजांत जेतली क्रिस्ती भावार्थी कशी जायते फावटी हो प्रवादीक ताळो उबारूंक आमी चुकता. आयज आमची ही प्रवादीक कार्याची जबाबदारी हो प्रवादीक ताळो उबारूंक आमी फाटीं सरची न्हय.
देवान दिल्लें बळ, देवान दिल्ली शक्ती बऱ्याक आमी वापरुया. समाजाच्या बरेपणा खातीर ही शक्ती आमी वापरुया. तिसरे सुवातेर बुणीमानो पक्षाचें मन. आयज बुणीमानो वेंचणुके येता, वेंचणुके वेता, पूण वेंचणुक्यो वेळार ज्यो दुस्मानकाय निर्माण जाल्या त्यो आजुनूय सोंपना. भाव भयणीचें नातें, सोयऱ्या दायऱ्याचें नातें तोडून आयज बुणीमानो दुस्मानक्यो वेंचणुके वेळार सुरू जाल्ल्यो त्यो आजुनूच काबार जावंक ना. इस्तागतच्या मोगान जेवचे सुवातेर अदीक दुस्मानकायो आमी दुस्मानकायेन जियेता, दुस्मानकायेचो उसो पेटयता. बुणीमानो भाग्यून सेवास आयज आमकां हो दुस्मानकायेचो उसो पालोवन मोदीक मोगाचें जिवीत जियोंक आमकां आपयता. तेन्ना बुणीमानो आयज नव्यान आमकां इस्सागूच्या संबंदान, भाव भयणीच्या नात्यान, शेजार सामाऱ्या मदें इस्साग फुडारी तयार करचे आसा. तेन्ना बुणीमानो आमी तयार जावया. आमी जी तत्वां आनी आमी मुल्यां आपणायल्या आमच्या कुटुंबान, आमच्या शाळेंत, बऱ्या मनशांच्या कडल्यान जिवितांतल्यान आमी जायतें शिकल्या. आयज बुणीमानो ही तत्वांक जागो ना. आनी त्या खातीर बुणीमानो जायते फावट चिंता फुडारी कोण बरो. त्या खातीर बुणीमानो आयज देवाच्या उतराच्या उसवाडान आमचें प्रवादीक ताळो उबारुया. प्रवादीक कार्य आनी आपोणें तें आमकां पवित्रास्थाना समयार मेवलां तें जियोया. आनी भाग्यून सेवास आमकां नमुणो कोण भाशेन त्या काळार जेन्ना जायते त्रास ताका पडटाले तेन्ना बुणीमानो भावार्थान पाल सेवास स्थिर रावलो. आनी भावार्थाचो परिणाम आयज ताच्या जिवितांतल्यान तो सरकार आमचे पासत विनोदी करता. आनी आमचें प्रवादीक कार्य आनी ताळो उबारूंक भाग्यून सेवास आमचे लागीं मागता. जेन्ना आयज राजकारीक मळार वायट चलतल्याचेर आड झुजूंक, जेचो पाटलाव करूंक हो विशय आमी नियाळटा, तेन्ना आमची समाजीक जबाबदारी जागोवया. प्रवादीक ताळो जो आमकां देवान पवित्रास्थाना समयार दिला तो ताळो उबारूंक वावरुया. स्वताक गोवाय दिवया, नितीक उबे रावुया, उजवाडान जियोया. आनी ह्या वरवीं जेचे पाटलावदार म्हूण भाग्यून सेवाचे मसोतीन बापाची कृपा, पवित्र आत्म्याचें बळ कोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. अशें सांग. सगळीं बी रावया. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलें. देवाच्या उतराच्या उसवाडान नियाळ जालो. आतां ह्या वेळार आमच्यो सगल्यो कोर्सो आनी मागणी भाग्यून सेवाची मसोतीन देवाच्या हातान घालून बाबार्थान आमचे कोर्सो बापाक उबारुया. पवित्र सभेचे वडील देवाचे पोरजे नीत आनी सोत सांबाळूंक पोरगोडटाना राजकारण जबाबदारेन आनी निस्वार्थी मोनान ताणें मिसळ जावंक शिकूंक आनी तांकां उर्बा दिवंक देवाची कृपा मागुया. पक्षांचे आनी फकत पक्षांच्या खातीर वावोवचें मोन आमच्या आमदार मंत्र्यांनी निबेल सोडून दिवन आनी समाजाचे बरेपणा पासत सरकाराचो दुडवांचो आनी हेर आदार भरपूर मेळूंक देवाची कृपा मागुया. राजकारणाच्या वायटाक लागून आयज आमच्या कुटुंबांनी, वाड्यान आनी गांवांत जायत्यो फुटी पडलेल्यो आसात. ही दुस्पोट पयस जावंक आनी काळजीदारपणान आमचो फायदो पळयनासतना राजकारणान वचतल्या वायटाचेर आड आमचो ताळो उबारूंक देवाची कृपा मागुया.
आमचे मागणे आयज आमच्या डायसनाच्या लोकसंपर्क साधनाच्या आनी निया सभेच्या ह्या वावरा खातीर भेटयलोलो दीस पाळटाना लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या उद्देशी राजकारणान आसलेले वायट उजवाडाक हाडून राजकारणांक नितायेर पडूंक आनी न्याय सभेच्या खात्याच्या वावरा उद्देशी पवित्र सभेच्या वांगड्यांक न्याय मेळूंक देवाची कृपा मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागणे आमचे मागणे बानावले आनी पोंडा वारात आनी दामा मिसांव आपलो रोमारी घेवन हांगा आयल्यात तेन्ना बागयोन झुजे वाजन नोवेना थंय सगल्या फिरगोसकारांक आनी आत्मीक बरेपणान मेळूंक आनी दामा मिसावाचो वावर करूंक मिशनरांक कृपा आनी गोठाय फावो जावंक देवाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागणे आमचे मागणे बाबा. थोडो स्वेडू किस्ताव नेबळार दोळे बंद करून आमचे सगल्यो खासगी गोरसो कुटुंबाचे गोरसो गरबाचे प्रश्न उस्के कोती वावराचे सुवातेर हे सगळे बागेसराचे मसतीन देवाच्या हातान घालून मागुया. बाबा तूं आमचो मोग करताय आनी ह्या मोगान तुवें आमकां सपाट लाव करूंक चपुताचो पाट लाव करूंक तुवें आमकां आपोवणें केलाय. राजकोणा मोळार वायट आड सुसून तुज्या पुताचो पाट लाव करूंक आयज तूं आमकां आपयताय. जे पोरचेचो आशिर्वाद घाल. स्वता नितीन प्रामाणीकपणान जिवन स्वताच्या उसवाडान जिवन तुज्या पुताक गोवाय दिवंक आमकां बोड गोठाय पवित्र आमी शक्ती फावो कर. जे आमी मागलां आनी मागूंक ना त्यो सगल्यो कोर्स तुज्या हातान घालता. जी कशे प्रमाणे आसा त्यो आमकां शार्ती पावय. हें मागता मारी शिवरानीन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याचे दाना बापाक भेटयतना आमचो सरकार आमचे गोंय देशाचो फुडारी आमची गोंयची पोरसां आमची कुटुंबां आनी हेर सगळे देवाक ओरपुया आनी गीत गावुया तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. तुझ्या पवित्र दोळ्या म्हज्या बुडानुभवानी आमचें बलिदान सर्पविदा देवापाक मानत असलें सामूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान अभिमानाक मैमेक आमचे नेके पवित्र सुबेशा दवा सर्वेस पोर मांदर घेवंक. मोकाळ काकुत्सरा बापा सांज सेवासाच्या आमच्या गोंयच्या धोरण परकोटणाऱ्याच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवाडाईन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळसांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेच्या मोरनान पुनर्जवणपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग
ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां आमचो तूं प्रोयेक कर. क्रिस्त आमच्या सोंब्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पवित्रा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जे क्रिस्ता आमच्या सोंब्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे वासच्या भोगताच्या मानाक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां दीत दिता. ताचे कोण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवता आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dogaraco, sobiesportu, surgani संसार पोन्या तुझ्या वैभवा, उत्सुगी तुका सोयसो, सर्वेस्पोराचे नावे, येता ताकासो. Utsugi tuka soyso. बाबा कोरोस पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपले कुशेन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. गावून बाबा तसो गोट परगोटुया. Sonia Jesu, ami hondo kata, ani kalchitle pieta. Title's pauti, tu volvovan Jesu, ami tuje moron porkota. बाबा जेच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणासा भोगती प्रेम ग्रास करता. आनी हो जिविता सोडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती
बागिवन जुजे तिच्या पोती सांगादी बागिवन दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगादा तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tiace su vorvim, tiace su sangata, tiace su tai, povitratmyacha ekponat, sorpod vedar papa, sorvondonani voi poutuka, sasna cha sasna. Amen. राजकारण ख्रिस्ती जिविताचो भाग ह्या समाजांत आमी जियेता आनी राजकारण म्हळ्यार वायटा आड सुसून जेचो पाटलाव करून स्वता नितीन उजवाडान जियोंक जेजून शिकले मागणें बापाक करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी राय सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडळाच्या क्रिस्त शेण्यांक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमयाज क्रिस्ता धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बावट दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं. कुशालकाय शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमेज क्रिस्ता जिवे देवाचे पुता बापाचे कशे प्रमाणे पवित्र आत्म्या सहकारान तुजे मोर नवी संवसाराक तुवें जिवितली. ही तुजे पवित्र रक्त सगळे आमच्या कोटेपणांतले आनी सोर वायटांतले आमकां निवार. आनी सदांच आत्मे पाळूंक आमकां आदार दी आनी जे सोशिल्ले वेगळे सरूंक केन्नाच निर्म नाका. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका दिवंक, जुलुमांक सापडल्यांक सोडोवंक आनी कुरपेचें वरोस कोडीत करूंक म्हाका धाडला. हो चिवो जेसू आयज आमकां आमच्या काळजांनी तो येता. जेचे मिसां फुडें व्हरूंक हो चिवो जेसू आमकां बोड आनी गोठाय. भावार्थान जेजूक आमी शेवता ती आतां सोकलीं सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक ल्हानविकायेन आनी बोगतीरपणान फुडें सरुया. पवित्र कोमुनियांव आमचे जिबेर वो हातार घेवंक येता. फुडारी दाखयता ती मांडावोलीन कोमुनियांव घेवचो म्हूण आमी विनोती करता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय बाब भयणां आसा जाल्यार कोमुनियांव घेवचो न्हय म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावुया राजाचें जेवण.
विचारा सारकेले जे व्होल्या फेस्ताचे Laskuraच्या लग्नाचे Laskuraच्या लग्नाचे सुरगीच्या राजान केले जे व्होल्या फेस्ताचे Laskuraच्या लग्नाचे Laskuraच्या लग्नाचे Agostragaruk nowi Rasaच्या जेवणाक सोगली Bosуя dados poli Bosуя dados poli Agostragaruk nowi Rasaच्या जेवणाक सोगली Bosуя dados poli Bosуя dados poli Lubiasek bajlo darle Dolica kolan wolne Porywaj ta zabitle Porywaj ta zabitle Lubiasek bajlo darle Dolica kolan wolne Porywaj ta zabitle Porywaj ta zabitle Agostragaruk nowi Rasaच्या जेवणाक सोगली Bosуя dados poli Bosуя dados poli Agostragaruk nowi Rasaच्या जेवणाक सोगली Bosуя dados poli Bosуя dados poli उभी राहूया प्रार्थूया स्वर्गीच्या काकुत्सला बापा सांसेवासाक मान दिवन ह्याच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या मिसांत संतोषान आमी आतां वांटो घेतला त्या पवित्र शेण वरवीं चिंतेवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवंक नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण विस्वासान आमचे लागीं मागता आनी ह्या तुज्या भाग्यवंताची देख घेवन आमच्याय भाव भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान धिरान परकोटूंक फुडें वचुचें कर हें मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं बाबा भयणीनो आयज कुशालकायेच्या दिसा जेन्ना जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो देवान आनी पवित्र सभेन आमच्या जुजे बाबाचें बरेंपण पळयलें ताचें भाग्यवंतपण पळयलें आनी आयच्या दिसाक 2015 14 जानेराचे आमच्या जुजे बाबाक
सांत म्हूण परगट केलो. ही कुशालकाय पयलीं आमी परगटलेली, आतांय परगट्टा, आनी आमी सगलीं देवाक आयज दिन वासूंक जाय. आख्खो दीसभर मागण्यांत धरून हे भाशेन देवाक आमकां हो दीस दिला, आनी ताकाच लागून आमी हे भाशेन इतलो लोक एकठांय जाता, ताचे देवस्थान चलता आनी बरें फुडें वचचें म्हूण मागुया. खेरीत भाशेन बाबा भयणीनो, तुमच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान हांव फादर कामिलाक दिन वासूंक सोदतां. तो आमचे मदें आयलो, आपलो वेळ आमकां दिला, भक्तीन मिसाची भेट आमचे पासत ताणें भेटयल्या आनी देवाची उतर इस्कुटावून बरे भाशेन आमकां समजता ते भाशेन आयचो विशय तितलो सोंपो न्हय. ताचेर उलोवंक राजकारणाचेर, गव्हर्मेंट पॉलिटिक्स हे मातशे डेलिकेट टॉपिक्स, पूण तरी आसतना आमकां समजता ते भाशेन ताणें हें देवाचें उतर परगटलें आनी आमकां कांय बरो संदेश दिल्ल्या पासत फादर कामिलाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी दिन वासूंक सोदता. आयज आमी मागता ते 2 आपोस्टलात ओर एपोस्टलेट एक्लेजियास्टिकल, तांतलो एकलो एक्लेजियास्टिकल ट्रायब्युनल न्याय सभेचो वडील फादर बॉनिफेस आमचे मदें आयलो. तांची सहभागिली आयल्यान तांकां आमी खेरीत भाशेन दिन वाचता हांगा आयली म्हूण, आनी म्हाका दुबावना आमचे पासत तांणी मागलां. फादर सायमन डिकोन्या जो आमचो बोर्दा सांत जोकी कॉपेलाचो कॉपेलांव, ताकाय आमी दिन वाचता. ह्या बलिदानांत ताणें वांटो घेतलो आनी आमचे पासत मागलां, ताका आमी दिन वाचता. आनी शेवटाक आमचो गांवचो पादिगार म्हूण निमणून दवरला, गांवचोच म्हूण फादर कॅनेथ टॅलिस जो बलिदानांत वांटो घेतला, ताकाय आमी दिन वाचता आमचे बरोबर आसले पासत. थोड्योश्यो कळवण्यो मातशे इलो वेळ दियात मागता. फाल्यां आमचो नोवेनांचो निमाणो दीस. नोवेनांच्या दिसाक आमची मिसां एपोरी 6 वाजता, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता हेंय रोमारीचे मीस. ही मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान आनी सांजे 6 वाजता आनीक एक मीस इंग्लीश भाशेंतल्यान. फाल्यां आयतार आनी नोवेनांचो निमाणो दीस. मिसां एपोरी सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता तेवूय रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान. फाल्यां आयतार जाल्ल्यान एक किरीत मीस दवरला 11:15 आनी हे मीस आमची भाव भयणां हिंदी उलयतात तांकां ओ त्या प्रांतांतल्या भावां भयणांक. म्हणटूच तुमच्या शेजाऱ्या मदें, सोयऱ्या मदें, इश्टां मदें कोण आसात जाल्यार तांकां तुमी हो संदेश पाठोवचो आनी ह्या 11:15 मिसांक वांटो घेवंक आदार दिवचो. पोरां परबेचो दीस आनी परबेच्या दिसाक आमच्या मिसाची मांडावळ एपोरी 5, 6:15, 7:30, 9:15 आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10. तशेंच 12 वरांचेर ओरातोरीच्या कुडांत मीस 12 आनी सांजे 4. ही सगळीं मिसां जातेलीं कोंकणी भाशेंतल्यान. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वरांचेर हें भेटयतलो आमचो आर्सेबिस पात्रियार्क साहेब बोमानेस फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आनी आमकां आपल्या प्रवचनांतल्यान संदेश पाठयतलो. ते सांजे मागीर आनीक एक मीस आसा 5:30 वरांचेर ते इंग्लीश भाशेंतल्यान. थोड्योश्यो कळवण्यो. कुमसार जावंक, मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, देणगी दिवंक डोनेशन्स आनी तशेंच कॅलेंडर घेवंक आमच्या स्टॉलांत कॅलेंडर आसात वर्सावडीचे. अंदूच्या वर्साक खेरीत भाशेन आमी तांचेर सिनोदाची बारीक म्हायती घातल्या. म्हणटूच हाचो सगळ्याचो तुमी फायदो काडूंक आमी मागता. त्या भायर कोणाकूय कसली भलायके बाबतीन अडचण जाली जाल्यार आमचे फर्स्ट एड सेल आसा. तशेंच आमचे वॉशरूम, थंय फुडल्यान आमची फेरी आनी हांगासर पियेवपाचें उदक माटवान तशें माटवा सरभोंवतीन दवरलेलें आसा आनी बागयोन जुजेबाजाचें कॅन्टीन. आमची सांतवार नोवेनाच्या दिसांनी म्हणजे आयज, फाल्यां आनी तशें परबे दिसाक पोरां बागयोन जुजेबाजाची सांकवाळे तुमकां उक्ती आसतली.
सांताचो मुर्तेचो मोग घेवंक आनी तुय भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. फाल्यांच्या दिसाची कोणूय वाचपां करूंक सोदतात जाल्यार वाचपां बाबार्थ्यांची मागणी सुरवातेची उतरां तुमी सिस्टरीक मेवचें आनी तुमचें नांव दिवचें आनी आदी फुडें तुमची तयारी करची. आमी केरीत भाशेन तुमकां उलो मारता आमचे वॉलंटियर्स अदीक करून पार्किंगाक आसात आनी हेरूय म्हणटो तुमी मातशें तांचे लागीं कोऑपरेट करचें, तांकां आदार सहकार दिवचो. जितलो तुमचो बरो सहकार मेवता तितली बरी मांडावळ तुवें करूंक आनी तुमकां भितर भायर सरूंक सोंपेपणान दिवंक तांकांय आदार जातलो. म्हणटूच हे दिशेन भितर भायर सोदतना तुमी मातशें आमच्या वॉलंटियर्सांक आयकुचें आनी ते सांगतात त्या प्रमाणे अदीक करून तुमची मोटरां पाक करूंक प्रयत्न करचो. आमी एक केरीत अंदूच्या वर्साक जीं भाव भयणां आमचे मदें आसात जांकां आयकोपाची मातशे इल्लीशी अडचण आसा तांकां हियरींग इम्पेरमेंट ह्या आमच्या भावां भयणांक मिसाक येतात तेन्ना केरीत भाशेन वाचपां आनी आख्खे मीस बरे भाशेन समजूंक आनी ताजो अर्थ मेळोवंक एक आमची भयण नोवेनाच्या दिसांनी सांजेच्या 4 वरांचे मीस म्हणजे रोमारीचे मीस आनी पोरबे दिसाक पोरबेचे 10 वरांचे मीस हातूंत ती भयण खुणांनी ह्या मिसाच्या भागांची समजणी दितेली. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सोर पविता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावराचेर दोंद्याचेर आनी सगल्यांचेर आशिर्वाद घालून प्रवादीक ताळो उबारून आपलें प्रवादीक कार्य फुडें व्हरूंक त्यासले शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्योन जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे म्हजे फाटल्यान म्हणचे. मोगाल बापा तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी भोंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका भाग्योन जुजे वाजान पवित्र आत्मेचे स्फुर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल रावून आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक भाग्योंतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेत ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना सांज जुजे वाजा भाशेन राजकोरणा मोळार चलतेल्या वायटाचेर झुजतेल्या धिरादीक नमुने आमी जावंक वावरुया. सांताचो माना गीत गावुया. जुजे वाजा आमच्या बावा. आमच्या बावा विनोद्या तुझी मोजूत पावो साक्षी दिवंक जेजू बावाक पोसू पुर्बेन आमकां सांगो. जुजे वाजा आमच्या बावा तुजी पासून आर्गा मोयमा Jesu, pवित्र आत्म्या, आर्गा मोहिमा, सस्ता, सस्ता. Zuze waza, आमच्या